rikari baba baba. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Shiri Baba Baba Mama Mama Rich Baba 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 Thank you, Jesus. Mama Hallelujah. Baba Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, मागल्या Jesus. आठवड्यात आम्ही आता स्टार्ट करी आयचे सेशन मोगळा बाप्पा या वेळा का ते तुका आम्ही अर्धां दिता हांव बाप्पा आम्ही अर्धां दिता हांव बाप्पा थोडो वेळ तुझ्या संगता करसून तुझ्या आजारपणांत आम्ही रावूं तुझे उतार म्हणटा तुझ्या आजारपणांत आम्ही असताना गुडो दोंगर मेणा बरी करगाता म्हूण वय तुझे आजारपण म्हळ्यार तुझे उतार शिकून तुझ्या त्या एकवटांत रावून बाप्पा हो थोडो वेळ आम्ही करसिता बाप्पा बाप्पा कितें हांगासर शिकता कितें हांगासर पवित्र आत्म्याद्वारे आम्ही शिकता गे बाप्पा ते आमच्या जिवितांत मात्र नाही आम्ही वचून हेरांच्या जिवितांत ते फळाभरीत जावंक तुवें ते केलाय बाप्पा तुका अर्घां दिता पवित्र आत्म्या हे सेशन संपूर्ण जावन तुझ्या कंट्रोलाक हाडगे आनी तू शिकय हांगासर कितें शिकोवंक जाय म्हजो ताळो म्हजें मन हांव कांयच न्हय तुजे उतार म्हणटा जेजू आमच्या आस्कत कायंत तूं बळवंत जावन आसाय वय बाप्पा तू बळवंत तू शिकोवनदार पवित्र आत्म्या तू शिकोवनदार जावन आसाय कितें हांगासर जाय हांव कांयच नेना जाल्यार तूं शिकयताय बाप्पा तूं उलयताय पवित्र आत्म्या तूं उलयताय हांव तुका डिपेंड जाता थँक यू होली स्पिरीट कोण पुरा युट्यूबार पळयतात झूमान जॉइन जाल्यार हर एकल्यांक तुका समर्पण करता तांचे मन खंय तरी चंचल वचनासतना सगळे कित्याक तुझे उत्तर आमच्या पावलांक दिवो जावन आसा आमच्या वाटेक ते दिवो जावन आसा बाप्पा ते देखून ते उतर आमी धन घेवन ते उतार कितें सांगता ताका मात्र आमी निर्धार काडून आमी जिवन हे मस्तो गरज पडता बाप्पा तुका अर्घां दिता हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ऐकातामो वय ऐकात प्रेज गॉड Praise God. आमी आतां सगळ्यां आसा एक बे वैगी बे बी बे नातले कोणी आसात गी रिएक्टली आमी आतां या घडी कितले देवाच्या उतरांत आसूंदी वा देवाच्या उतरांत नासतना आसूंदी रिएक्टल्यांक आजकाल या संवसारांत जावचे आयकताना थोड्यांक पळयतना वा आयकताना आमकां एक बे मुखार कितें जाता मुखार आमची परिस्थिती कितें जाता आमकां खावंक मेळटा गी आमकां खांब आसा गी वा आमकां गॅस मेळटा गी सिलिंडर मेळटा गी वा हर एका रितीन ती आमी एक भिवून आजकाल जिवन आसा कितें मुखली परिस्थिती चिंतना कितें पुरो जाता कितें जाता ह्या एका अंतो
थोडी भुरगीं आता एग्जाम बरयतात, एग्जामांचे बे, थोड्यांक काळोखाचे बे, थोड्यांक बसार वेतना बे, थोड्यांक उदक पळयतना बे, एग्जाम बरोवनच्या भुरग्यांक हांवें वाचले येता गी ना गी म्हणलें बे. अंतूस मस्त भुरगीं डिप्रेशनाक गेल्यान ह्या बियातावन वय गी न्ही. बे एक इमोशन्स म्हळ्यार एक फिलिंग म्हणून सांगेत वैगे एक इमोशन्स ते बे आमी मस्त जाण आमी सांगता बे एक कॅरेक्टर वा बे एक गुण म्हाका हे पयल्यान आसा वा म्हाका पयल्यान आसलें ती बे हे एक नेचर वैगे मस्त पटी आमी तेच्यान सांगता आमकां आशा आसा तातूंत भायर येवंक त्या बियातावन वा एक परिस्थिती पळयतना वा खंयचे इमिडिएट बँक आमकां भायर येवंक मन आसा जाल्यार ते बँक कितें करता आमचे वयर अधिकार चलयता. आजकाल आमी पळयता मस्त कॉल्स येवचे मस्त कॉल इवन आजय तशेंच काली तशें मस्त दिसता न्हू मस्त कॉल्स आमकां भेन दिसता सिस्टर आमी कितें करचें म्हण कळना आमकां भेन दिसता आमकां भेन दिसता भेन दिसता वैगी हे एका म्हळ्यार ह्या भियांत आमी जिवन आसचे भियांत आमी रावचे आमकां गुर्तू ना आमचे आमी कोणाच्या संगत आसा हांव कोण जावन आसा हे म्हाका गुर्तू नासतना हांव कितें करता हांव चड आनी चड ह्या संवसारांत जावच्या ह्या एका अंत जावच्या ताका आमी डिपेंड जावन आमी भियोंक चलता पयल्यान आमकां गुर्तू ना हांव कोण जावन आसा म्हणून त्या देखून आमी पळया बायबलांत बे आमकां खंयतावन आयला म्हण बे एक कितें बे आमकां देवान दिलां गी आमी देवाची भुरगीं म्हणटा वैगे कोण पुरो बॉर्न अगेन जाल्ल्या आमी जेजूक म्हजो स्वामी म्हजो सोडवणदार म्हण आमी स्विकार केल्या उपरांत आमी देवाची भुरगीं म्हळ्या उपरांत आमकां बे खंयतावन आयला देवान दिला गी वा खंयतावन आयला म्हण आमी पळया 2 तिमोथी 1:7 एक पटी घाला सिस्टर. वाचा. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. हांगा कितें म्हणटा देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना तशें जाल्यार देवान दिवना तशें जाल्यार तो खंयतावन आयलो ते बे म्हणल्यार खंयतावन आयले देव म्हणटा हांगा क्लियर त्याच्या उतराद्वारी म्हणटा हांगा म्हणटा पाऊल तिमोथीक सांगता देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना देवान दिवना तशें जाल्यार ते बे खंयतावन आयला बे एक कोटो स्पिरीट ते एक कोटो स्पिरीट देवातावन आयिल्ले न्ही ते एक स्पिरीट देवान आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रणाचो आत्मो दिला देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवना देवान आमकां खंयचो आत्मो दिला बळवंत दिला मोगाळ दिला स्वानियंत्रण करता तो आत्मो आमकां दिला त्या देखून आमी कोण पुरा आतां टिचींग आयकतली जावं मागीर आयकतली कोण पुरा भियांत आसात ही एक समजून आमी खाण गेल्यार देवान आमकां बेन दिवना आमी भियेतांव जाल्यार ते सैतानातावन आयले एक परिस्थिती पळोवन वा एक सिच्युएशन पळोवन आमी भियेतांव जाल्यार ते बे आयिल्ले ते सैतानातावन म्हणून आमकां समजाचे कित्याक बे एक डेमोनीक स्पिरीट ते एक स्पिरीट डेमोनीक स्पिरीट जावन आसा त्या देखून आमचे ते खंयचेय बे आमचे थंय आसूं नजो हे सत आमकां अर्थ जायचे बे एक फिलिंग्स इमोशन्स न्ही ते एक आत्मो जावन आसा त्या देखून देवान आमच्या जिवितांत खंयचेय काम करीचे जाल्यार आमकां कशें भवार्थ मस्तो गरज गे
वैगी देवान आमच्या जिवितांत एक खंयचेय काम करीचे जाल्यार बावार्थ कशें काम एक गरज गे तशेंच आमच्या जिवितांत बें आयला जाल्यार ते दुष्ट आत्म्यान वा एक दुरात्म आमचे भितर येवन ते काम करनासा म्हणून आमी सांगेत. कोणाक खंय तरी बें आसा जाल्यार आमी त्या दुरात्मक वा दुष्ट आत्म्याक आमी बागील ओपन करून दिला म्हणून. त्यात देखून जॉन 10:10 म्हणटा न्हय, हांव आयला सोर आयला फकत सोरूंक, जिवीशी मारूंक, विपाड करूंक. कोण ते बे म्हणले सोर. केदाळा बे आमचे भितर एंट्री जाता, बे एंट्री जाल्ले तर आमी तेंच आलोचन करता, तेंच थिंक करता, तांतूच हें करता. ते आमचे जिवीत एक दीस तशेंच वचून ते नाश करून उडयता, आमकां पाड करून उडयता. आमचे संतोष भरीत जिवीत, एक आनंद भरीत जिवीत वा बरें जिवीत तो सोरून व्हरता आनी आमकां तो नाश करून घालता. त्या देखून त्या सोराचे काम, त्या दुष्ट आत्म्याचे काम जावन आसा नाश करचे वा आमकां आमचे ते आसचे सोरून व्हरचे वा आमकां मारून उडोवचे ताचे काम. जाल्यार जेजू क्रिस्त आयला बरोवन ओमतशें जिवीत आमकां दिवंक आयला, बरोवन ओमतशें जिवीत तो आमकां दिवंक आयला. सोर येता फकत त्या बिया रुपार तो सोर येवंक पुरो आमचे भितर आमचे लायफ, आमचे बरें जिवीत नाश करचे खातीर. त्या देखून ते मुखार म्हणटा, हांव आयला जाल्यार बरें जिवीत, बरोवन ओमतशें जिवीत दिवंक हांव तुमच्या संगत तुमचे भितर हांव आयला म्हणटा. त्या देखून तो दुष्ट आत्म्याक आमी परमिशन दिल्ले वरवीं तो आमचे भितर येता. आमी परमिशन दिना जाल्यार तो आमचे भितर येना आनी ताका खंयचेय कार्य करूंक साध्य ना. केदाळा आमी ताका परमिशन दिले तो आमचे भितर येता आनी तो आमचे भितर येवन काम करता. आमकां समजून आसा जे आमी देवाची भुरगीं, आमी आमचे भितर कोण आसा, जेजू आसा तो एक महिमे भरीत गुट तो. आमी पळया कोलिशियन्स 1:26-27 घाल सिस्टर एक पटी. कित्याक आमकां ही एक समजून आसा जाल्यार म्हजे भितर कोण आसा वा हांव कोण जावन आसा ही एक समजून म्हाका मेळ्ळी जाल्यार ते खंयचेय परिस्थितींत हांव भियोंक चान्स ना, कित्याक म्हजे भितर जेजू आसा म्हणले. वता वेळा काळाचे सुरवेर तावन आणि सर वंशावळी तावन लिपोवन असलेलो तो गुट आता आपणे विंचून काडलेल्या करचे काम ताणें आमकां दिला. हेर जाती ते म्हणटा हांगा मागीर वाचेरा. वेळा काळाच्या सुरवेर तावन आनी सर वंशावळी तावन फून आसलो तो गुट, म्हळ्यार वेळा काळा सुरवेर तावन वा खंयचेय आयिल्ल्या सगळ्या वंशावळी तावन तो एक गुट काल आसलो, लिपोवन आसलो. तो गुट लिपोवन आसलो. तो गुट आतां उगडापे केला कोणाक, आपणे विंचून काडलेल्यांक उगडापो केला तो. आता कोणे विंचून काडला म्हळ्यार आमकां ताणें विंचून काडला, वैगी विंचून काडल्यांक वा जेजूक आमी सोमी सोडवंदार देव म्हणून स्विकार केल्ल्या आमकां ताणें तो उगडापे करचे ते काम आमकां ताणें दिला आनी आमकांय उगडापे जावंक आसा आनी हेरांकी आमी उगडापे करूंक आसा. पयले खंयचो तो वेळा काळा सुरवेर तावन तो वंशावली तावन तो लिपोवन आसलो तो गुट आपणे विंचून काडलेल्यांक उगडापो करचे काम ताणें म्हाका दिला. खंयचो तो गुट 27. हेर जातीच्या लोकांमध्ये ह्या महिमे भरीत गुटाची संपत्ती केदी वर्ती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. होच तो गुट तुमचे ते आसा तो क्रिस्तच तुमचे महिमेचो बरवसो. मध्ये हेर जातीच्या लोकांमध्ये या महिमे भरीत गुटाची संपत्ती केदी वरती म्हणून देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केले. खंयचो तो गुट? तुमचे ते आसा क्रिस्त. हांगा तुमचे ते म्हणटा जेजू क्रिस्त तुमच्या भितर इन यू, म्हळ्यार तुमचे भितर तो आसा, खंय ना.
तो भितर आसले वरवीं जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आसले वरवीं हांव जेजू क्रिस्ताक हांव सोलोन वयताना जेजू क्रिस्त, हांव कोणा लागीं उलयता जेजू क्रिस्त, हांव कोणा हें करता ते ताचेच एक एक इमिटेटर्स न्ही आमी ताचे एक काले म्हणे ताच्यात एक अंतू आमी आसा त्या देखून तो म्हजे भितर आसा ही समजून म्हाका आसा जाल्यार तो गोटो तो जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आसा म्हणल्या उपरांत म्हाका ही संवसाराची खंयची परिस्थिती पळोवन हांवें भियेज म्हणना हांव त्या देखून बे एक देव आमकां दिना हें बे एक डेमोनीक स्पिरीट हें बे एक भायर तावन आमकां येवचें जावन आसा त्या देखून बियाक आमी एंट्री करून दिवन वचो बे आनी बे एक दुश्ट आत्म जावन आसा ताका आमचे भितर आमी परमिशन दिवन वचो आमी पळोवंक गेल्यार आदाम आनी येव वयगे आदाम आनी येव कशे येवन तांकां फसयलें त्या दुश्ट आत्म्यान वा ते एक सैतानान कशें फसयलें ताका आदामाक आनी येवेक पटी मारन वयगी पटी मारन तो आयलो तशें जाल्यार सत म्हळ्यार कितें सत म्हळ्यार आसले बरें सांगचें वयगी केदाळा मसोरी तुमकां सत कळटा त्या दाळा ओ कितेंय एक तो सैतान वा तो दुसरो आत्मे वा टॉर्च मुखांतर नेगेटिव्ह वा फटी आमकां घालता जाल्यार आमकां कळोवंक जाय खंयचे सत खंयचे फटी म्हण ह्या दाळा मसोरी म्हाका सत कळटा सत म्हाका कळल्यार हे म्हाका येता हे फटी हे देवाच्या उतरा प्रकार ना हांवें निर्धार खाण घेवंक जाता हांवें त्या विशयान एक तीर्मान हांवें खाण घेवंक जाता ते देखून आनी मस्तपटी आमकां कशें म्हण सांगल्यार तो दुश्टो आत्मा आमकां मोस करूंक येता आमकां मोस करता कशें आदामांच्या आनी एवेच्या जिवितांत तो आयलो तो येवन तांकां कितें केलें तांकां फसयलें ताणें वयगी आदामाक आनी एवेक कितें म्हळें तुमी सगळ्या एक फटी मारन तुमी जेजून देवान कितें म्हणलें तांकां तुमी सगळ्या रुखाचे फळ खावेत ह्या एका रुखाचे तुमी फळ कशात जाल्यार तुमी मरतल्यात म्हणून जाल्यार तो दुश्ट आत्मा वा ते सैतान येवन तो कितें म्हणटा सत कितें आसले ते दांपून घालता आनी तांकां कितें करता फटी तांकां सांगता दुसरी तो आत्मो वा ते एक नेगेटिव्ह टॉट्स वा ते एक फसोवंकूच येता तो सत सांगले पर्यंत उलयता तांकां येवन तशेंच म्हळें तुमी देवान सांगलें एक रुखाचें फळ खातल्यात जाल्यार तुमी मरतल्यात म्हणून एका रुखाचे म्हळ्यार उरले पुरो खावेत जाल्यार हांगा येवन कितें म्हणटा तुमी ह्या रुखाचें फळ खाल्यार तुमी देवा बरी जातल्यात म्हणून ते कितें करता तो सैतान कितें करता तो मोस करता तांकां तो येवन तांकां मोस करन तांकां ते सता बरी तो उलयता आनी ती कितें जाता ती फसोवन पडतात ती कितें जाता ती फसोवन पडतात तांकां एक्चुअली देवान सांगलें तुमी देवा पर्यंत तांकां रसले वयगी देवाच्या स्वरुपायंत देवा सारके तांकां रसले तांकां देवा पर्यंत ती आसली जाल्यार हांगा कितें म्हळें ताणें त्या सैतानान तुमी एक फळ खातले जाल्यार देवा पर्यंत जातल्यात म्हणून म्हळ्यार हांकां ते एक देवान सांगलें ते तांकां ते सेत गुर्तून नासले म्हण येत म्हणजे गुर्त आसले जाल्यार तो येवन फसयतना ती ताका ते उतर आयकनातली वयगी ताणें कितें केलें आमी देवा बरी जाय म्हणून तांकां आशा जाली आनी हांव ह्या रुखाचे फळ खाता म्हणून ती खाल्लें आदामांनी खाल्लें तिणेंय खाल्लें वयगी तिणें दोगांयनी केलें कित्याक तांकां ते एक सत देवाचे उतर वा देवान कितें सांगलें तांणी समा ते अर्थ करून काण घेवना समा अंडरस्टँड करून काण घेवना तशेंच आमच्या जिवितांत ती जावचें तशेंच वयगी देवाचे उतर आमी समा अर्थ करून काण घेनासतना आमी मस्तू कडेन धांवन वचून वा मेसेजस आयकून वा आनी कितें आयकून आमी मस्तपटी फसोवन पडल्या वयगी मस्त आमी जायते ह्या संवसारार पळयता आमी जायते कडेन विजीट करतना सांगतात आमकां आमी थंय गेल्ले सिस्टर त्या ब्रदरान तशें सांगलें ह्या सिस्टरान अशें सांगलें तांणी तशें सांगलें त्या देखून आमचें जिवीत अशें पाड जालें म्हण कित्या खातीर म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर आमकां गुर्तून नासलें बरवी ते
आदावानी एक देवाचे उतर समातानी अर्थ करून काणयोनातले बरे म्हळ्यार आम्ही देवा बरी आसाव म्हणले ते एक समजून तांकां नातरले वरवीं तो सैतान येवन ते सांगताना तांणी कितें केलें ते त्या फोटीक तांणी खाण दिलें आनी ती फसून पडली पैगी तशेंच आमच्या जिवितांत ती जावचें त्या देखून आमकां कळोवंक जाय आमी त्या भियाक भितर एंट्री करता आसतना हे खंय तावन आयलां बे हे देवा तावन येवना हे आमकां उडास आसा जे स्क्रिप्चर हर एक आमकां इम्पॉर्टंट हर एक लागी कोण वा एग्जाम बरोवन आसात भुरगीं वा खंयचेपणी बियान जिवन आसात आमच्या कुटुंबांचे भिवन जिवन आसात जाल्यार आमकां आसा जे देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना म्हणून त्या देखून आमकां मस्तपटी पळया मस्तपटी आमकां टॉट्स येतात तुका कोणी तुजो मोग करना तुका कोणी ना तुका आनी मुखार काम आसा गी ना गी तुका सॅलरी येता गी ना गी अशें जायती बे तुका एग्जामान बरें बरोवंक जाता गी ना गी हे पुरा कोणें आलोचनान घालची ही पुरा दुष्ट आत्म्याची आलोचना ही पुरा फोटी जावन आसात पैगी देवाचे उतर कितें म्हणटा हांव तुजो मोग करता हांव तुका सोडून वचना हांव तुज्या सांगात आसा भिये नाका घबर नाका हांव तुज्या सांगात आसा हांव तुजो मोग केल्ले वरवींच हांवें तुजे खातीर म्हजो प्राण दिला ही परत देव आमच्या लागीं उलोवन आसा जेजू आमच्या लागीं उलोवन आसा जाल्यार आमी भायर जावन कोणी आमकां येवन तुका मोग करतले कोणी ना तुका तुजे आवय बापूय मोग करना तुजो घोव तुका मोग करना वा तुजी पेल्यान तुका मोग करना तुका कोणी ना वा तुजे एग्जाम तुका टफ येता तुका एग्जामान बरोवंक जायना तुका कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना ही पुरा खंय जावन येवची टॉट्स ही पुरा भायर दुश्ट आत्म्यांत जावन येवची देव आमकां सांगना देवान आमकां ती बरोवन ओम तशें ते जन्माय दिल्या वा देवाचे उतर म्हणटा कोणाक जन्मायेचे अभाव आसा तुमी म्हजे लागीं मागा म्हणटा जाल्यार आमी त्या उतराक आमी हें करनासतना हे टॉट्स मुखांतर जावन दिवा सैतान्यान येवच्या त्या फोटीच्या उतराक आमी हें करता जाल्यार फोटी म्हणल्यार कितें ते फोटी कितें आमकां केदाळय मोस करता आनी फोटी म्हळ्यार कितें देवाच्या उतराचे विरोध जावन आसा ताका म्हणटात फोटी त्या फोटयेंत आमी रावून वचो आतां आजकाल आमी पळोवन आसा टीव्हीर येवचे न्यूज पैगी मस्त न्यूज येवची जावन दी मेसेजेस जावन दी वा आजकाल आतां सकाळी आमी जाल्यार येवचे बरी तें तशें जालें तें हांगा मारलें तें बॉम्ब घाले हांगा तें घालें तेशें घालें अशें जालें हें पुरा कितें आमकां बेहान घालता त्या देखून आमी ताका परमिशन दिवचें न्ही ते आमी परमिशन दिलें तर आमचे भितर येवन काम करता आनी आमचे भितर ते कार्य करता त्या देखून आमी ताका परमिशन दिवचें न्ही जायते आमी आतां आमी ह्या एका वेळार वा एका टायमार आमी चड आनी चड त्या टीव्ही न्यूज चॅनल्स इल्ले पयस दवरून देवाच्या आजारपणांत देवाच्या सांगात आमी जियेता जाल्यार खंयच्या एरियान ती आमकां उणेपण आसचें ना वा खंयचेय बे आमचे भितर येवंक साध्य ना आतां टीव्हीर सकाळी दाखयले मागीर दाखयतात कालचे परचे न्यूज आज दाखयतात आमी चिंता परत्यान तशें जालें वा तशें जालें अशें जालें वैगी हें पुरा कितें एक हें आमचे भितर परमिशन काणयोक आमी परमिशन दिल्यार मात्र ते आमचे भितर येता त्या देखून आमी परमिशन दिवंक ना बियाक आमी परमिशन दिवंक ना कितें ते म्हजे भितर येता जाल्यार आमकां दिला अधिकार तो अधिकार आमी यूज करूंक आसा आमकां दिलो अधिकार आमकां दिली ऑथॉरिटी आमी यूज करून त्या बियाक आमी धांवडावंक आसा आमी ताका भितर एंट्री करून काणयोचें न्ही ताका परमिशन दिवचें न्ही तो परमिशन दिले तो आमचे भितर येता आनी आमचे भितर तो वस्ती करता तो रेडी आसा तो येता कित्याक तो आमी ओडल पळयले तो नाश करूंक येता तो सोरूंक येता तो विभाड करूंक येता आमच्या ताका सैतानाक जाय तेंच वैगी हाका विभाड करी बरें जिवीत बरें आसा म्हळ्यार हाका कशेंपणी करना हाका आदावानी येवी बरें जिवीत जिवन आसली ताचे कितें उद्देश हाका कशेंपणी मोस करचे हांकां कशेंपणी हांवें वसयचे हांकां सांगाचे देवा बरी तुमी जातल्या तें फॉल काडा हें ताची आयडिया ताका तो मस्त पुरा जाय जाल्ले आयडिया दिना बरी नाका जाल्ले नाका देवाच्या उतराचे विरोधूच तो आमकां आयडियास दिता ते आमी पळोवंक जाय हें सत गी वा हे देवाच्या उतरा प्रकार आसा गी हें गी म्हण आमी पळोवन आमी ते ताका अधिकार जाय त्या देखून आमकां दिल्ल्या अधिकारांत
आमकां ते भायर दवडावंक जाता जाल्यार आमी कितें करता ఎంత सत कोणना म्हणून आमी भितर काण घेता भितर काण घेवन भियोन आमी जियेता त्या देखून हें पुरो भायर दवडायचें जाल्यार आजकाल सडावत चलता विजन विशय वा मेसेजेस रॉंग मेसेजेस दिवन तेय तशें आसा तुमकां शिराप वा तुमकां तशें आसा अशें आसा हें पुरा देवाच्या उतरांत ते काही बरोवना जाल्यार त्या देखून आमकां दिल्ल्या अधिकारांत आमकां हें पुरा दवडावंक साध्य आसा त्या देखून आमकां सत पयले गोत्ता साजे आनी हें पुरा भायर आमी घालीचे जाल्यार आमकां भावार्थ मस्तो गरजेचो भावार्थ मस्तो गरजेचो भावार्थ कशें येता भावार्थ देवाचे उतर आयकून आमकां भावार्थ येता वैगी भावार्थ म्हणजे कशें रोमन्स 10:17 म्हणटा परत्यान देवाचे उतर वा जेजू क्रिस्तान कुर्सार कितें केलां तें काम वा ती एक संदेश आमकां येताना तो एक संदेश आमी परत्यान तो ध्यान करताना परत्यान आमी उलयताना परत्यान आमी सांगताना आमचे भितर कितें भावार्थ भरता तशेंच देवाच्या उतराच्या विरोध आमी आयकताना आमकां कितें जाता बे उत्पन्न जाता देवाच्या उतराच्या विरोध आमी आयकताना आमकां बे उत्पन्न जाता त्या देखून बे एक डेमोनीक स्पिरीट जावन आसा ते देवाचे उतर आमी पातयेता जाल्यार देवाचे उतर आमी सांगता जाल्यार देवाचे उतर आमी रिपीट करता जाल्यार देवाचे त्या दळा पवित्र आत्मो ते काम करता त्या देखून आमचे भितर ताप आसूंक पुरो खंयची पिडा येवंक पुरो खंयचेय एक पिडांत आमी आसूंक पुरो वा खंयचे एक परिस्थितींत आमी आसूंक पुरो आमकां दिल्लो अधिकार आमी उपयोग करन ताका आमी दवडावंक आसा मागीर ते दवडायले उपरांत ते देवाचे उतर आमी परत्यान सांगता जाल्यार आनी ते उतरा प्रकार आमी कार्य करता जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी खंयची पिडा म्हजे भितर बदलावन हाडूंक शकता आमी कार्य रुपाक घालचे ते मस्त गरजेचे जावन आसा त्या देखून आमी देवाचे उतर कितें सांगता ते आमी पातयेतना पवित्र आत्मो भितर वचून काम करता आनी ते अभिषेक आमचे भितर एंट्री जाता त्या देखून परत्यान देवाचे उतर आमी आयकताना आमचे भितर भावार्थ वाडता आनी देवाच्या उतराच्या विरोध आमी गेली जाल्यार आमकां बे आमचे भितर अधिकार चलयता त्या देखून त्या बियाक आमी केदाळय आमचे भितर एंट्री दिवना फॉर एग्जांपल आमी सांगचे जाल्यार भुरगीं जायत्यो व्हिडिओ गेम पळोवचे आजकाल आयला ते कोरियन्स व्हिडिओ वा आनी कितें व्हिडिओज पळोवन कितें जातात भुरगीं भियेतात ते बियाक एंट्री करून काण येतात दिसभर भुरगीं मोबायलांत ते नाका जाल्ले व्हिडिओ पळोवन वा आमी व्हडली जाल्यार टीव्ही चॅनल्स टीव्ही न्यूज पळोवन कितें करता ते बे आमचे भितर एंट्री करूंक 3 बागलां आसात वैगी आमचे खंयची पुराती गोत्ता आसा की सांगयेत की आमचे कान आमचे दोळे आनी आमचे तोंड वैगी कितें आमी दोळ्यांनी पळयता बे आमचे भितर एंट्री जाता कितें आमी आयकता बे आमचे भितर एंट्री जाता आनी आमी थोडी उलोवची उतरां बियाची वा हेरांक भियोवची उतरां वा हेरांक बे हाडची उतरां आमी उलोवचे ते हेरांच्या जिवितांत बे अन्न घालता त्या देखून आमी कितें जायचे आमी देवाच्या उतरांत आमी घट रावचे त्या बे म्हणल्यार त्या एका आका आमी भितर एंट्री करूंक दिवं नजो ताका खंयच्याय कारणाक बे आमचे भितर एंट्री जावंक आमी सोडूं नजो ते सैतानाची एक फोटी जावन आसा ताका आमी परमिशन दिवंक ना त्या देखून 2 तिमोथी 1:7 आमी वडोल वाचलें देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवना आमकां बळवंत आत्मो दिला मोगाळ आत्मो दिला आनी स्वनियंत्रणाचो आत्मो आमकां दिला आमी चॉयस आमचे वयर आमी बे जाल्यार चॉयस करीत बे जाल्यार भावार्थ जाल्यार आमी चॉयस करीत चॉयस आमचे हातींत आसा बे जाल्यार आमी चॉयस करीत भावार्थ जाल्यार आमी चॉयस करीत बे कशें येता देवाच्या उतराच्या विरोध आमी खंयचे पुरा पळयता खंयचे पुरा आयकता खंयचे पुरा आमी उलयता
तांतून आमकां कितें जाता बे आमचे भितर एंट्री जाता बावार्थ कशें येता देवाचे उतर आयकून आनी आयकून आमचे भितर कितें जाता बे वाडटा चॉयस आमचे वयर आमी खंयचेय जाल्यार पळयता देवाच्या उतराच्या विरोधी पळयत देवाच्या उतरा प्रकारी आमी पळयत ते एकच टायमार दोन्ही काम करूंक जायना बे आनी बावार्थ ते जायना प्रेज गॉड हालेलुया एकल्यान सावथाक येताना एकल्यान वेस्टाक वचूंक जायना तशें वचूंक जाता गी दोन्ही आमकां दोन्ही वाटेन वचूंक जाता गी जायना आतां सावथाक येता म्हण हांव सावथाकूच वचचें वेस्टाक येता म्हण हांव वेस्टाकूच वचचें वैगी तशें दोन्ही वाटेन म्हाका वचचें जाता दोन्ही वाटेन हांव एक पांय तशी जाता गी जायना वैगी तशेंच बावार्थ आनी बे एकच पटी काम करूंक साध्य ना त्या देखून खंय आमी आतां बियांत आसा जाल्यार आमी बावार्थ चड करून काणया देवाचें उतर आमी चड आनी चड आयकया ह्या एका सिच्युएशनांत ह्या एका परिस्थितींत आमी कोणी भिवची गरज ना कित्याक देवाच्या भुरग्यांक केदाळय देव केदाळय खंयच्या एरियान ती खंयचेय आमकां आत सोडून तो वचोंक साध्य ना आतां मस्त जाण आमी कितें रिट्रीटाक गेले प्रेयर आयकले वा टिचींग आयकले त्या टायमार आमी जेजू 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 म्हाका बेन पयस गेले म्हणून तेंच जेजू म्हजो आत सोडून वचना तशें पुरा मागीर तेंच भायर गेल्ल्या तक्षणा परत्यान आमी बियान जियोचें बियांत आमी जिवन आसचें कित्याक म्हळ्यार तो फेथ तो बावार्थ आमचे थंय स्ट्रॉंग रोंबोवन रावनातले वरवीं तो बावार्थ आमचे थंय स्ट्रॉंग जायनातले वरवीं वा देवाच्या उतरांत आमी घट जायनातले वरवीं आतां आमी पळोवंक गेल्यार इस्रायल राय आनी ताचे सैनीक कितें आसले ते बियांत आसले ताचे विरोध तो कोण गोलियात येता तो कितें करतालो घडये घडये तो आपयतालो वार करूंक वैगी येया कोण आसा पळया तशें परत तो उलयतालो तुमकां बायबलांत वाचल्यार कळटा ते प्राय तो तशें उलयतना इस्रायल रायाक वा ताच्या सांगात ते सैनीक आसल्यार तो भियेतालो कित्याक तांचे वयर ताच्या भितर आसलो तो बावार्थ पयस गेल्लो आनी ते भियोन जिवन असले त्या देखून विश्वास कितें जाता तांच्या भितर आसलो तो बावार्थ पयस जाता केदाळा बे भितर रिगता एक उडास दोरा केदाळा बे म्हजे भितर रिगता केदाळा आमचे थंय असो बावार्थी पयस जाता त्या देखून बियाक आमी परमिशन दिवंक ना ते तशेंच केदाळा तो गोलियात आपयतालो त्या वाराक आपयतालो यागी झुजाक आपयतालो सावलो आनी ताच्या सैनिकाक तो आपयतालो आनी तो राय जावन आसल्यार तो भियोन आसलो तांकां एक स्टेप मुखार त्या झुजाक वचोंक तांकां जायनातले केदाळा बे म्हजे भितर एंट्री जाता केदाळा एक स्टेप म्हाका मुखार वचोंक साध्य जायना केदाळा बे म्हजे भितर एंट्री जाता तुमी पळया जाय जाल्यार एक परीक्षेकन पळया एक केदाळा म्हणे आतां देवाच्या उतराक आयले वा ताचे पयले एक बे आसा जाल्यार आमकां एक स्टेप मुखार वचोंक जायना वा खंयचेय काम करूंक जायना वा खंयचेय करता जाल्यार आमकां बे घरांतून भायर वचोंक जायना वा घराच्या भितर वचोंक जायना हें पुरा कितें हें पुरा बियाचें एक लक्षण खंयचेय एक ऑफिसाक वचोंक जायना केदाळा बे म्हजे भितर एंट्री जाताना म्हजे थंय आसलो बावार्थ तो कुंदून वेता आनी बेन्स म्हजे भितर काले करता अधिकार चलयता त्या देखून बे केदाळा म्हजे भितर एंट्री जाता म्हजे थंय खंयचेय काम करूंक वा एक स्टेप मुखार धरूंक जायना त्या देखून आमी केदाळे बावार्थांत आमी मेळट धरूंक आसा आमकां चॉयस आसा आमी डोर कोणाक ओपन करून दिवचे म्हण बियाक ओपन करून दिवचे गे वा बावार्थाक आमी ओपन करून दिवचे गे म्हणून चॉयस कोणा वयर आसा म्हजे वयर आसा आमी एक स्क्रिप्चर पळया रोमन्स 8:15 रोमागरांक बरयल्ल्यांत 8:15 कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिया बरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक
अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आम्ही उलो मारिशें करता. आणि 16 एक पटी वाच सिस्टर. देवाचो हो आत्मा आम्ही देवाचे भुरगे म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. प्रेज गॉड, हालेलुया. हांगा म्हणटा कित्याक तुमका मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवानाक तुमका व्हरून पावयना. तुमचे भितर आसलो तो आत्मो, पवित्र आत्मो तुम्ही फाटल्या दिसांनी वा बियाबरीत जिवीत तुम्ही जिवन आसूंक पुरो, वा एक गुलामपणांत तुम्ही आसूंक पुरो, वा तुमचे ते बेअधिकार चलोवंक पुरो, ते दाळा तो तुमच्या भितर आसो तो पवित्र आत्मा. तुम्ही पवित्र आत्म्याचे मंदिर, वैगे देवाचे उतार म्हणटा तुम्ही पवित्र आत्म्याचे मंदिर तुमका नेनागी म्हणून तुम्ही देवाचे उतार म्हणटा तुम्ही पवित्र आत्म्याचे मंदिर जावन आसात. केदाळा तुम्ही बॉर्न अगेन जाल्यात, केदाळा जेजूक स्वीकार केले, तो पवित्र आत्मा तुमचे भितर परत्यान तो उक्त जालो आणि तो तुमका गुलामपणाच्या त्या बियाबरीत जिविताक, त्या गुलामपणांत आम्ही बरे एक जिवीत जिवंक जाता गी ना, बियाचे जिवीन आम्ही पळोवंक गेल्या वेचीक पूत तो बापायची आस्त वा बापायचे सगळे तो खाण घेवन गेलो, तो वचून कितें केलें ताणें तो हांगा एक बरें जिवीत जीवन व्हडले एक धनियांचो पूत तो, जाल्यार तें जावन तो कितें गेलो, तो सगळें खाण घेवन ताच्या आस्तीचो वांटो तो खाण गेलो आणि गेलो वचून तो कितें जालें, तो गुलामपणांत जियेलो. तो गुलामपणांत ते जीवन आसलो, गुलामपणाच्या त्या अंत तो आसलो. केदाळा ताचे ते आसले सगळे वगडायले ताणें, सगळें ताणें खाली केलें. त्या दाळा ताका उक्ते जाले ताचे काळीज, आणि हांव म्हज्या बापाच्या घरा हांव फाटी येतालो. ताणें कितें केलें, तो ते रिपेंट जालो. रिपेंट जाताना ते पवित्र आत्मा ताचे भितर पवित्र आत्मा ताचे भितर ताचे लागीं अधिकार वा उलोवंक ताणें प्रारंभ केले आणि तो बापाच्या घरा फाटी येयलो. ताचे गुलामपण कितें जालें, ते गुलामपणांत बियाबरीत जिवीत तो जिवन आलो. म्हजो बाप म्हाका फाटी गेल्यार म्हाका वळखता गी, वा म्हजो बापाय म्हाका फाटी खाण घेता गी, वा म्हाका हांवें वगडायल्या पुरो म्हाका मेळटा, अशें नाना तरेच्या बियान तो जिवन आसलो. पळय गे, आयकता मो वय वय गॉड पळय गे, तो केदाळा आमी रिपेंट जाता, केदाळा कित्याक आमकां मेळिल्लो तो आत्मो आमी केदाळा रिपेंट जाता, आमच्या बिया बरीत त्या जिवनांत न्हू आमकां फाटी हाडता आणि बगार तो आमकां कितें करता, त्या बिया बरीत जिवनांक तुमकां व्हरून पावयना, बगार तो कितें करता, आमकां देवाची भुरगीं करून काण घेता. पळय गे, देवाची भुरगीं करून काण घेता. आज आम्ही खंयच्याय परिस्थितींत आसूंक पुरो, वा खंयच्याय आमी चिंतूंक पुरो म्हजें जिवीत बरें ना, आज आमी रिपेंट जाता जाल्यार आमकां समजून जेजू म्हजे खातीर क्रुसार मेला, हांव आतां पातकी न्ही, हांव जेजू क्रिस्त म्हजे सगळे पातकाचे फारीकपण ताणें खाण गेला, म्हजे खातीर ताणें रगत वारयला आणि आतां म्हाका नितीवंतपणाचे ते एक हे म्हाका दिला, आतां हांव नितीवंत जाला, हांव जेजू क्रिस्त ते नितीवंत जाला. केदाळा आमी हे आमकां समजून मेळटा, आमचे फाटले गुलामपणाचे जिवीत आमकां उडासाक येना आणि गुलामपणांत आमी कितें भियोन जिवन आसल्यान तातूंत आमकां कळटा आमी आतां पातकी न्ही, वा आमी आतां देवाची भुरगीं, आणि आमकां अब्बा बाप्पा म्हणून उलो मारिशे करता, आमकां बाप्पा म्हणून आमकां उलोवंक शकता आमी. त्या देखून केदाळा आमी रिपेंट जाता, केदाळा आमचे ते आसले पयस जाता, आणि एक आमी ते देवाचे एक बियांत आतां आमी पळोवंक गेले अब्राहम आणि तशेंच ताच्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक ताणें कितें केलें, तो फाटी सोरोना ताणें, पळय गे, फाटी सोरोना. तेय आमी पळयता देवाची एक मोग थंय आसलो, देवा ताका आसले, वो कितें करना कितें, तो एक बियान जेतलो. ते म्हणटाले अब्राम तूं भिये नाका, वय गे, आसले ताचे भितर. जाल्यार तो केदाळा ताका भुरगीं जाली, ताचे सांगता ताका ताच्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक सांगता, वय गे, जाल्यार तो वेता थंय बली भेटोवंक, जाल्यार ती जावना, थंय बली भेटोवंक जावना. तशेंच आमी
स्क्रिप्चर पळया मुखार आमकां वाचतना कळटा. एब्रेव घरांक 2:14-15. आणि आता भुरगीं रक्तमासाच्या सैमाची जावन आसता. जेजू ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. 15. अशें मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जीणभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. गॉड हालेलुया. कोण पुरा मरणाच्या भिरांतीन आसात वा कितें ह्या परिस्थितीन ते घडता म्हण हांगा देवाचे उतार म्हणटा आतां आमी भुरगीं रक्त मासाच्या सैमाची जावन आसता. जेजूय ह्या मनशा सैमांचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केले. त्या सैतानाक ताणें कितें केलें? नास करून उडयलो. नास म्हळ्यार जायना सगळे म्हळ्यार काल संगीत ब्रदर रोनाल्ड ब्रदरचे सगळें ताणें ताचें बोळस मोडलें. ताचे बोळस सैतानांचे ते बोळस ताणें मोन उडयले. नास म्हळ्यार जायना ते वर्ड. ताचें नाश केलें. ताचें मूळच नाश केलें. मूळच ताणें नास केला. नाश कोणाला डिस्ट्रॉय सेम नाश कंप्लीट डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय. ओके ओके ओके. आणि म्हणटा अशे मरणाच्या भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका दिली. कोण मरणाच्या भिरांतीन जिवन आसल्ल्यांक ताणें कितें केलें? ताणें सुटका आमकां ताणें दिल्या. आतां कोण पुरो मरणाच्या भिरांतीन आसात वा कितें जाता मुखार कशें मुखार कितें म्हळ्यार आमी हे स्क्रिप्चर घडये घडये रिपीट करचें मस्त बरें. आमकां कितें आमकां जेजू क्रिस्त आमचे खातीर तो कुर्सार मेला आनी ताणें कितें आमकां ते एक भिरांत ते एक डेमॉनिक स्पिरीट ते भिरांत आमचे भितर आल्विके करता जाल्यार आमकां गुप्त आसूंक जाय. जेजू क्रिस्तान आमकां ह्या मरणाच्या भिरांतींतले ताणें आमकां सुटका दिल्या. ताणें त्या सैतानाक त्या म्हणल्यार सैतानाक ते मरण आंगालच्या त्या सैतानाक ताणें कितें केलां? नाश करना उडयला. ताणें डिस्ट्रॉय ताणें केलां. आमी आनी एक स्क्रिप्चर पळया. सॅम्स 82:6 म्हणून एक चूर घालून पळया. करेक्ट म्हणून Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Kirtan 82. Verse 5 6 कितें गे आसा? पाताळाच्या पर्याने रेवड घालो. मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतान हांवें म्हज्या तुम्ही सर्वेस्पर 82:6 18:5-6 82:6 सांगता सर. तेका आमी आतां येयल्या एका सिच्युएशनार आमी सांगू जेजू तूं परमोन्नत देव जावन आसाय. जीसस गॉड. तुम्ही सगळे परमोन्नत देवाचे पूत. तुम्ही देव आणि तुम्ही सगळे परमोन्नत देवाचे पूत. आम्ही सगळे कोण जावन आसा? आम्ही सगळे परमोन्नत देवाची ती भुरगीं जावन आसा. त्या देखून आमी ह्या टायमार आमी हर एकल्यांनी रिपीट करूंक जाय सगळी आमी जीसस यू आर द मोस्ट हाय गॉड. जेजू तूं वर्तो देव जावन आसाय. आमी तशेंच आयझाया 43 म्हणटा ते एक घालया. आमचो देव बळवंत देव आसा. खंयचे आमकां नियमशास्त्राच्या त्या शिरापांतले आमकां सोडून खंयचेय वायरस खंयचेय पिडा आमचे ते येवंक साध्य ना. त्या देखून आमी देवाची भुरगीं आमच्या हर एका वयर ताणें त्या सैतानाक नाश करून घाला आनी आमकां कितें मेळ्ळां? आमी तातूंत आमकां सुटका ताणें दिल्या.
43 कितले 43:10 Isaiah 43:10 तुम्हीच म्हजे साक्षी म्हणटा सुरेशपर हांवें विंचून काडलेलो सेवकय म्हजो साक्षी अशें तुम्ही 43:10 कितें वय बियन अक्का हांव आसा तुज्या सांगाता 43:2 ही 43:2 आं वय तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेचोनाय उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया आमी उदकांतल्यान वेतांव जाल्यार जेजूची भुरगीं आमी जाल्ले वरवीं आमी उदकांतल्यान वेतांव जाल्यार तो आमच्या सांगाता आसा न्हंयेंतल्यान वेतांव जाल्यार तो आमकां बुडोवचो ना उज्यांतल्यान आमी चलतांव जाल्यार तो आमकां लासून आमी लासून वेची ना उज्याच्यो जिबो भस्म करच्यो नात 10 कितें म्हणटा एक्चुअली 10 घाल सिस्टर 43:10 तुम्हीच म्हजे साक्षी म्हणटा सुरेशपर हांवें वेंचून काडलेलो सेवकय म्हजो साक्षी अशें तुमी म्हजेर विस्वास दवरूंक शकतल्यात आनी हांव एकलोच देव म्हूण वळखून घेवंक पावतल्यात म्हज्या आदी आकारलेलो कोणूच देव ना म्हजे नंतर कोणूच आसचो ना ओके हांगा तेंच म्हणटा कोणूच देव ना हांव एकलोच देव म्हूण ओळखून घेवंक पावतल्यात एकलोच देव आनी म्हजे आदी आकारलेलो कोणूच देव ना म्हजे नंतरी कोणूच ना आमकां देव एकलोच जावन आसा आतां आमच्या सांगाता तो उतरां मुखांतर आमच्या सांगाता तो उलयता आमी उतरां चड आनी चड आतां वाचूंक आसा तो व्हरतो देव जावन आसा तो व्हरतो तो देव जावन आसा आमकां बे आण घालचे ते सैतान कितें एक दूत तो सैतान तो लुसिफेर म्हण वैगी तो एक दूत तो कितें लुसी म्हळ्यार तो उजवाड वैगी तो ताका कितें एक आलोचन आसलें हांवें देवा बरींत जायचे ताचे भितर ताणें एक आलोचन घाली हांवें देवा बरींत जायचे हांव देवाच्यो डब्बाल हें ताची ती आलोचन जावन आसली मागीर एक दीस ताका कितें गेलें ताका सकयल घालें वैगी तो त्या दाळा तो सैतानाचो दूत जावन जालो त्या देखून आमकां गोत्त आसा जे आमचे भितर बे येता जाल्यार खंयच्याय परिस्थितींत येता जाल्यार तो सैतान कितें केला जेजू क्रिस्तान ताका कितें केला नाश करून उडयला त्या अंतू सगळे अंतुतावनी ताका नाश करून ते मोरनांचे बे ते येता जाल्यार सैतानातावन वैगी परिस्थिती पळोवन बे येता ते येता जाल्यार ते सैतानातावन सगळे ते एक सैतानातावन येवचे ते पुरा कितें केला आमी पळयले इब्रेव घरांक 2:14 सगळे ताणें नाश करून उडयला त्या देखून आमकां गोत्त आसा हांव कोण जावन आसा हे परिस्थितींत हांव कोण जावन आसा आमी सांगा जे हांव देवाची भुरगें जावन आसा जेजू क्रिस्तान ऑलरेडी जेजू क्रिस्त म्हजे खातीर कुर्सार मेला हांव आतां जेजू क्रिस्त ते जैते वन जाल्ल्या आतां म्हजे भितर कोणाकी एंट्री जावंक साध्य ना म्हणजे हांव जेजू क्रिस्ताचे एक अंग जावन आसा येले पुरा हें समजून म्हाका जायचे त्या दाळा हांव हें पुरा उतरां उलयता त्या दाळा सैतान कितें करता म्हज्या पांयांच्या पोंदा पडटा तो ऑलरेडी तो नाश जावन येता तो ताका खंयचे वैरी अधिकार ना आतां प्रेज गॉड हालेलुया खंयची माट मंत्राचे सकत ते खंयचेय आमचे वयर ताका अधिकार ना त्या देखून आमी ताका चड त्या एका परिस्थितीक वा तेले एका हाका आमी आमचे भितर परमिशन दिवचें न्ही वा त्या बियाक आमी परमिशन आमचे भितर परमिशन दिवचें न्ही आमी चड आनी चड देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर शिकून देवाचें उतर आमी काळजान पातयेवन तोंड सोडून उसारन आमचे भितर आसच्या बेयाक आमी वयस करचें प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस थोड्यांकी काले सांगूंक आसा गी आनी आसा पळया नेक्स्ट प्रेज गॉड थँक यू जीसस कोणी काले सांगूंक आसा गी
तुम्ही ते आयझाया 41:10 सांगताल्यात गी 10 पळय 41:10 41:10 गी ब्रदर होय होय काढा काढा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता आमकां कितें बसोवनी दिता हांगासर भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे हांव तुज्या सवे आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान उजव्या हातान तुका सांबाळता ही बसोवनी आमकां देव दिवन आसा आज प्रेज गॉड हालेलुया आमी खंयची एका अंतू भियोवची गरज ना आमकां क्लियर हांगा म्हणटा तो आमच्या सांगात आसा आमी भियोवचे तो आमचो देव जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया ओके कोणाक सांगूंक आसा गे ब्रदर सक्सेसफुल सांगला तुम्ही बेत आमी काल पळयतां काल आयकतां खंयचे काल उलयतां ताच्या मतान बे रिकतां त्या देखून चड आनी चड आमी देवाच्या उतारचेर ध्यान दिल्यार बे भायर येता ताच्या बदलाक बावार्थ येता प्रेज गॉड प्रेज गॉड हालेलुया आनी कोणाकी सिस्टर प्रेज गॉड म्हाका एक सवाल आसलें लुसिफेरा विशयांत ते ही सारी येतकी ना जाल्यार मागीर करा ना वडना इतारा काले पडे ब्रदर आसात काले एक्चुअली इन द बिगिनिंग पयलें देवदूत आनी देव ಒಟ್ಟು आसले ಒಟ್ಟುಕು सर्गाराजांत त्या टायमार म्हळ्यार इन द बिगिनिंग म्हळ्यार सैतान म्हणलें कॉन्सेप्ट नासलें त्या दाळा सर्गार ते एक ते म्हळ्यार एक अहंकार असो मनोभाव वय सैतान तो येवस ते सर्गाराजांत कशें तें उब जालें म्हणून म्हजे एक मोतीन मस्तू दिसा हांव एक थॉट आयिल्लें तें कशें म्हळ्यार त्या दाळा सैतान म्हणलें कॉन्सेप्टच नासलें देवाच्या सर्गाराजांत मेन्शन करूं ना करेक्टली ओके ताचे पयले ते दूत देवाचे दूत जावन आसले केदाळा ताका हांव देवाचोरनी वयर म्हणून ताका एक अंकार आयलो तो अंकार आयिल्ल्या टायमार कितें जालें तो सेकेल पडलो ब्रदर रोनाल्ड ब्रदर एक्चुअली काय म्हळ्यार लुसिफेर तो बरो आंज तो देवाचे एक्चुअली पळोवंक गेल्यार देवाची स्तुती आराधन बरो तो सोलून व्हरतलो तो चिंतलो हांव इतलें करता म्हाका कोणी ओगलापे करनात पूण देवा करतात न्ही हरी एक ताका मान दितात त्या देखून तो चिंतलो हांव ताच्या गेले व्हडलो आंब जायचे म्हणून आई केदाळ ताका आई म्हणलें आयिल्लें त्या वरवीं तो ताच्या नासाक कारण जालो आतां आमच्या जिवितांत सैतान म्हणटाना आमी कितलेय देवाच्या उतरांत आसल्यार केदाळ हांव म्हणलें येता जाल्यार हांव एक दीस पडटा वय देवाचे उतर म्हणटा देव गरव्यांक सकल घालता वय खालत्यांक उंच उबारता त्या देखून आमी सांगूंक जायना देवाच्या एकवटान राजांत आसतना आमी आमचे ते मोसोर आसना राग आसना म्हणून आमकां सांगूंक जायना आतां आमचेच पळय आमी देवाच्या उतरांत आसा वय आमी जाल्यारय देवाचे उतर कळीत आसूनी आमी आत्मा म्हणून कळीत आसल्यार आमी आत्म्या प्रमाणे जियेता या आमच्या पंचेंद्रिया प्रमाणे जियेता आमी थोड्या सिट्युएशनी त्या देखून हे निरंतर एक काय म्हणटात निरंतर आमचे एक माइंड रिन्यू करीचे मागीर बायबलांत थोडी सवालांक आमी जाप एकच फावटी मेळना आमी चड आनी चड देवाच्या उतरांत वेळ कसिताना स्टेप बाय स्टेप मेळची जावन आसा ताका देवाचे उतर म्हणटा देवाचे उतर तुमच्या पावलाक दिवो मागीर तुमच्या जिविताक उजवाड देखून थोडी सवालांक आमी चड आनी चड पवित्र आत्म्या सांगता वेळ कसिचे ताचे एकवट आसतना म्हाका करेक्ट ताचे रेवलेशन मेळटा प्रेज गॉड त्या देखून आमकां कितें
कळला ताचेर आमी घट्ट बुन्याद बांदया. जायती तशे बायबलांत जायती आसात संगत्यो ते आमच्या लॉजिका प्रमाणे गेल्यार जायना. बायबल समजोवचें जाल्यार भावार्थान मात्र समजूंक जाता. आमचे लॉजिक आमचे शिकप आमची जाणवाय काय म्हणटात उपयोग केल्यार ते लॉजिक जावन येता. ताका सवाला वयर सवाल येता. आमी एक संगत ती भावार्थान स्विकार करूंक आसा. भावार्थान आतां मोरी माय गरबेज जाली ते आमी लॉजिक उलोवंक हे कशें साध्य आसा की मनशा सैमानाक साध्य ते पूण देवाक ससंग ते साध्य आसा. तेय तशेंच सैतान काले आसूं बरो तो देवाचे उतार तुमी हांवें हेजेकियेलाचे ग्रंथार आसा तो चॅप्टर वाचा तातूंत तुमकां पळय देव Isaiah brother. Isaiah. सॉरी आयझाया न्ही वय Wait. तातूंत आसा तो चॅप्टर तुमी वाचा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत आनी माझा पळय देव तुमकां खंयचे तांचो रेव्हलेशन दिता पळय. प्रेज गॉड. Praise God. Hallelujah. Thank you. आनी कोणाक उलोवंक आसा गे ना जाल्यार आमी थँक्स गिवींग प्रेयर करया. कोणी करतात गे? बापाची पुत्रचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मंगळा बाप्पा या वर्ते वेळापासून आमी तुका अर्गां दिता. पळय बाप्पा ह्या संवसारांत जायते भिया वरवीं जायते आपले जिवीत ओगडावन आसात पूण तूं आमकां बसयताय देवा आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. बघा स्वनियंत्रीत मोगाळ बळवंत आत्मो दिला पूण हो आत्मो आमच्या जिवितार काम करीत येतार आमी चड आनी चड वेळ तुजे एकवटान जिवचे गरजेचे जावन आसा आनी आमचे पसून तुवें केला ते चड आनी चड जाणां जावन तुजे एकवटान जियेतना आमचे ते असले भे भायर येता म्हणजे सत आमकां उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आनी तूं मुखार बसयले भिये नाका हांव तुजे सांगात आसा. घबर नाका हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता. म्हणजे जैते उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरता. ह्या तुज्या वर्ते बसोवण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या हर एका ह्या सन्निवेशांनी परिस्थितींनी आमी चड आनी चड तुज्या उतराचेर अवलंबून जिवीत जियोन बियाविणे जियोन भावार्थाचे जिवीत जियोन तुजे एकवटान जियोन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक फावो जावन दी मागता. अशें हर एकल्यांनी तुवें ते बसयले बरोवन तांचे जिवीत जियोन तुजे एकवटान जियोन ते सत आसा ते स्विकार करून चड आनी चड तुज्या उतरांत आनी वेळ कसून ताजे त्या एका रिलेशनशिपान कशें एक घोव बायला सांगत आसा त्या प्रमाणे तुज्या ते एकवटान जियोन तुजे ते जिवीत आनी आपणावन ते हेरांकी दिवंक फावो करचे सरकार दिता. अशें हर एकल्यांनी ते जिवीत आनी जियोन तांच्या ते असल्या हर एकले ते वांटोवन तुवें बसयले ते राजांत शांती समाधानाचे माया मोगाचे एकवटाचे आनी भावार्थाचे जिवीत जिवंक फावो जावन मागता. हे मागणे करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. Amen. 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 Thank you, brother. Thank you, sister. sister. Thank you so much. Thank you Thank you. all. शुक्रारा दिवशी एक दिसाची रेतीर आसा तुमी Yes. येवचे रांकी सांगचे फोन हाडचे. प्रेज गॉड. Praise God. हर एक शुक्रारा आसा. प्रेज गॉड.